असुरक्षीत आशिल्ल्या आणि दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या दबदबो वाठारांतल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडपाचे बंद केल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळा। एके वटेन गोग्यांनी पावस पडटा जाल्यार दुसरे वटेन संबंदीत मायनिंग कंपनी वेवस्थापनाक खंदकांतले उदक घुसपुवपाचें कांयच पडिल्लें ना। देखून लोक तिडकल्यात। सरकाराचो निर्देश आसतनाय ह्या कामाकडेन आडनदर जाल्ल्यान थळावे लोक अजाप उक्तायतात। प्रकल्पाखाला विकसित केल्ले भारताचे तेजस विमान मलेशियाच्या फायटर विमानांच्या सोदात टॉप चॉईस म्हणून ओदेला। मलेशिया आपली पोरणी MiG-29 झुजारी विमानां फेज आउट करपाच्या विचारांत आसा। ही रशियन मेड विमानां फेज आउट केल्या उपरांत तांची जागा भरून काडपा खातीर मलेशिया सध्या पर्यायाचो विचार करता। मलेशियाची ही झुजारी विमानांची ऑर्डर भारताक मेळपाक शकता असो विश्वास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडाचो अध्यक्ष आर माधवन हाणें उक्तायला। राजकी बदल जालो ना जाल्यार ही डील भारताकूच मेळटली अशें माधवन सांगता। सद्याक वाटाघाटी निमण्या पावण्यार आसात। सोमारा गोंयांत घसघश्यांनी पावस पडिल्ल्यान बऱ्याच गांवगिऱ्या तशेंच शारांनी हुंवार आयिल्ले वरी दशा जाली। हो उटंगराचो पावस फुडले 2 दीस गोंयांत हाजिरी लायतलो अशी माहिती हवामान खात्यान दिला। ओडिशा झारखंडाचेर उण्या दाबाचो वाठार तयार जाल्ल्यान आनी अस्तंते कडल्यान येवपी वाऱ्याक नेट आयिल्ल्यान हो वाडिल्लो पावस गोंयांत फुडले 3 ते 4 दीस हाजिरी लायतलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला। 5 आनी 6 तारखेक मुसळधार हुंवाराचे पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे खात्यान सांगल्या। खात्यान 6 वरांचेर उक्तायल्या अदमासा प्रमाण 5 तारखेक गोंयांतल्या चडशा वाठारांनी सेगीत 3 ते 4 वरां हुंवाराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच 40 किलोमीटर प्रति वराक ह्या वेगान वारे मारतले देखून सगळ्यांनी जतनाय घेवपाची शिटकावणी खात्यान दिल्या। पणजेच्या रस्त्यांचेर जाल्ल्या अवतिकायेची दखल घेत भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रेलान संबंदीत कंत्राटदाराचेर कारवाय करीत कंत्राटदार CA इब्राहिम हाका 2 वर्सां खातीर निलंबीत केला। दिवजा सर्कल ते पर्वरी विधानसभे मेरेनचो रस्तो कदंबा बस स्टँड दिवजा सर्कल ते मिरामार मेरेनच्या हॉट मिक्साचे काम सामकेच दुय्यम दर्जाचे केल्ल्यान कंत्राटदाराचेर कारवाय जाल्या। ताका हाचे फुडें कसलेच कंत्राट दिवचे न्हय तशेंच ताच्या कडेन आशिल्लीं कामां काडून घेवची अशी ऑर्द लेगीत भौशीक बांदकाम मंत्र्यान काडल्या। तशेंच काळ्या वळेरेंत ताचें नांव कित्याक घालचें न्हय हे खातीर ताका कारणां दाखय नोटीस दिवपाक सांगल्या। तशेंच रस्त्यांच्या कामां खातीरचे उरिल्ले दुडू स्थगीत दवरपाचो आदेश दिला। खात्या कडल्यान दिल्लीं कामां ताचे कडल्यान काडून घेवची अशें आदेशांत नमूद केलां। पंचायत वेंचणुके विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिलां। बुधवारा हाचेर सुनावणी जातली। बायलांच्या आरक्षणाकूय गोंय सरकारान हरकत घेतल्या। 45 दिसां भितर वेंचणूक घेवपाच्या आदेशाक गोंय सरकारान आव्हान दिलां। पावसान वेंचणूक घेवपाक शक्य ना हें आमचें म्हणणें सर्वोच्च न्यायालयान मानून घेतलें असो आमकां विश्वास आसा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलें। पंचायत वेंचणूक सप्टेंबरा उपरांत घेवपाची मेकळीक दिवची अशी मागणी आमी सर्वोच्च न्यायालयान करतले अशें पांगम हाणें सांगलें।
ओडीपीन फेरफार करून बेकायदेशीरपणान केल्ले 16,94,150 चौकड मिटर जाग्यांतलो 9 लाख चौकड मिटर जागो सरकारान परत पूर्ववत स्थितीन हाडला अशी माहिती टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें दिल्या. पणजेन टीसीपी समिती वांगडा बसका घेतल्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत विश्वजितान कळंगूट, नागवा, अडफड्या तशेंच हेर वाठारांनी जाल्ल्या जमनींच्या बेकायदेशीर रुपांतराचो पाडोच वाचून दाखयलो. टीसीपी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर चेपण हाडून ह्यो जमनी रुपांतरीत केल्ल्यो असोय दावो ताणें केला. जाल्यार बेकायदेशीरपणान रुपांतर केल्ल्या जमनींची चवकशी करून गुन्यांवकारांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें दिल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन दाखल केल्ले पोगो बिल मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनात दाखल करून घेवचे नात अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगले. पोगो बिलाचो संबंध खुबशा खात्यां कडेन आसा. ताका लागून हे बिल विधिमंडळाचे कायदो समिती कडेन धाडून दिला. समितीच्या सूचने उपरांत हे बिल दाखल करून घेवचे काय ना ते थारतले. पूण हे सगळे प्रक्रियेक खूब वेळ लागतलो अशें सभापती सांगता. मुखावेलें अधिवेशन 25 दीस घेवपाचो आमचो विचार आशिल्लो, पण पंचायत वेंचणूक नदरे सामकार दवरून हे अधिवेशन कितले दीस घेवचे ते विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती थारायतली अशें तवडकरान सांगलें. पयल्याच पावसान व्हांवून गेल्ले रस्ते कॉन्क्रीट घालतना पावस पडिल्ल्यान हे रस्ते व्हांवून गेल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री सांगता खरे. मात हो रस्तो अमित शाह वेंचणुके आदीं गोंयांत आयिल्लो ते वेळार बांदिल्लो आनी जानेवारी म्हयन्यात खंयचो पावस पडटा असो प्रश्न काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान विचारलो. तशेंच पणजी ते मिरामार मेरेन जाल्ल्या रस्त्याच्या अवतिकाये खातीर आमदार बाबुशान पणजेकारांची माफी मागिल्ली. मात हो रस्तो हालींच दुरुस्त करून लेगीत व्हांवून गेल्ल्या खातीर लेगीत पाटकारान भौशीक बांदकाम मंत्री तशेंच पणजेच्या आमदाराचेर फोग काडलो. तशेंच हो कंत्राटदाराक साल्वार करपाचो यत्न काय कितें ह्या मंत्र्याक अंडर द टेबल कमिशन बीन मेळना न्हू असो प्रश्न करून पाटकारान थोमणो मारिल्ल्या वरी केलो. पंचायत वेंचणुकेंत ओबीसीक राखीवता मेळूंक नाशिल्ल्यान विरोधक पंचायत वेंचणुका विशीं बेश्टेच आरोपाचें राजकारण करता अशें विधान पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें केलां. सरकाराक पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाची नाशिल्ली. ओबीसी राखीवते खातीर ट्रिपल टेस्टाचो सोपस्कर करपाक वेळ जाय आशिल्लो अशें विधान पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें व्यक्त केलां. पंचायत वेंचणुकेक ओबीसीक राखीवता दिवं ना ताचेर प्रतिक्रिया दितना मॉविनान हें विधान केलां. बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणात राजकीय फुडाऱ्यां वांगडा वकील लेगीत सामील आसा असो आरोप काँग्रेसीचो हळदणचो आमदार कार्लोस फरेरान केला. जमीन हस्तांतरण प्रकरण हे राजकीय फुडारी तशेंच कांय वकिलांचे रॅकेट आशिल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार म्हटलें. हातूंत सगळेच अधिकारी लाच घेवपी आसतले अशें ना, मात कांय अधिकारी प्रामाणीक आसात. तशेंच हो विशय विधानसभा अधिवेशनात मुखार हाडून ताचे विशीं सरकाराक प्रश्न करतले अशें कार्लोस म्हणटा.
आयतारा मध्यान राती पणजे KTC बस स्टँडार 3 बशींक उजो लागलो. ह्या उज्यान 2 कदंबाच्यो आनी एक खाजगी बस लासली. हाका लागून लाखांचे लुकसाण जाले. बशींनी पेट घेतिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळी. उजो पालोवपी दळान घटनाथळार धांव घेतलो. हो उजो कोणे तरी मुद्दामून घातला असो दुबाव आसा. मात नेमको उजो कसो लागलो हाची कांयच म्हायती मेळूंक ना. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. स्मार्ट सिटी करता म्हणटा खरें पूण ते वटेन उदरगत जातना दिसना. स्मार्ट सिटी करपाक घेतिल्ली निधी वता तरी खंय अशें म्हणीत काँग्रेसीचो हळदोणचो आमदार कार्लोस फरेरान फोग काडलो. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामांत कोणें कितलें कमिशन घेतलें तें आमकां कळपाक जाय अशेंय तो म्हणटा. फकत पणजेचेच न्हय जाल्यार पुराय गोंयच्या रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या. तांचे कॉन्क्रीट सामके बाद दर्जाचे आशिल्ल्यान ते इबाडल्यात आनी हाचेर आमी विधानसभा अधिवेशनांत सरकाराक जाप विचारतलेच अशेंय ताणें सांगलें. बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण प्रकरणात SIT कडेन आनीक एक कागाळ आयल्या. आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगीज हाणें मांद्रेचो आमदार जित आरोलकार आड बेकायदेशीर जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात SIT कडेन कागाळ नोंद केल्या. धारगळ वाठारांतली 1.48 लाख चौखण मीटर जमीन बेकायदेशीरपणान विकिल्ल्याचो जिताचेर आरोप आसा. हरमलच्या पंचक्रोशी शिक्षण मंडळा वतीन खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर सुविधा निर्माण केल्ल्या आस्था ह्या स्वतंत्र विभागाचे उक्तावण अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांच्या जल्मदिसा सोमारा 4 जुलयाक जाले. हरमल पंचक्रोशी हायस्कुलान स्वतंत्र शालेय रिसोर्स रूम वावरांत आसा. 70 परस चड बुद्धिमत्ता म्हळ्यार IQ आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात. पूण 70 परस उणे IQ आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां मदीं शिक्षण आनी स्वताच्या पांयाचेर उबें रावपाची जिद्द कुशळटाय निर्माण जावची तशेंच तांचे मदीं आत्मविश्वास वाडचो ह्या उद्देशान आस्था विभाग सुरू करतात अशें पार्सेकारांचें म्हणणें. ह्या कार्यावळीक सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्लो. पंचायत वेंचणुकेन गोंयच्या OBCक कुशीक दवरून सरकारान OBC घटकांचेर अन्याय केला. पंचायत वेंचणुके विशीं जारी केल्ले परिपत्रक फाटीं घेवन परत OBCचो आस्पाव करून उपरांत पंचायत वेंचणूक घेवची अशी मागणी गोमंतक भंडारी समाजाचे संघटनेन राज्य वेंचणूक आयोगाक निवेदन दिवन आयज केला. गोंयान OBC हो सगळ्यांत मोठो घटक तरी लेगीत तांकां कुशीक दवरून सरकार पंचायत वेंचणूक घेवंक कित्याक सोदता असो प्रस्न संघटनेचे अध्यक्ष अशोक नायक हाणें केला.
गोयच्या आदिवासी समाजाक गोयच्या विधानसभा वेंचणुकेन तशेंच लोकसभा वेंचणुकेन आरक्षण दिवचें अशी मागणी गोंय आदिवासी संघटनेन केला. हे विशीं गोंय सरकार कांयच कानामनार घेना असोय आरोप ताणें केला. तशेंच हो विशय विधानसभा वेंचणुकेन विरोधकांनी लावन धरचो अशी मागणी संघटनेन CLPच्या फुडाऱ्यांक काल सचिवालयान मेळून केल्ल्याची माहिती संघटनेच्या वांगड्यांनी दिली. तात्पुरतो बांदिल्लो पैकुळचो पूल परतून व्हांवन गेला. हो पूल व्हांवन गेल्ल्यान मुखावेल्या गांवांचो संपर्क तुटला. रगाडा न्हंयेन धोक्याची पातळी गाठल्या. पैकुळ आनी मेळावली गांवां मदलो संपर्क तुटला. न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मुरमुरे, दडा, मेळावलीचे रस्ते उदका पोंदा गेला. उटंगराच्या पावसाक लागून आयतारा दारगळच्या NH 66 रस्त्याक कोशिकची पालसाण कोसळिल्ली. कोसळिल्ल्या पालसाणीची पळोवणी सोमारा दिसा जाली. पळोवणी करपाक उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लोधिकारी केदार नायक, आमदार प्रवीण आल्लेकार, पेडणे जिल्लो अधिकारी रोहन कासकर आनी मामलेदार अनंत मळीक हाजीर आशिल्ले. पळोवणी केल्या उपरांत दोंगुल्ली कापपा खातीर जमीन संपादीत करूंक नाशिल्ली, पूण आतां ती संपादीत केल्या उपरांत बेगोबेग दोंगुल्ली कापतले अशें आमदार प्रवीण आल्लेकार हाणें सांगलें. दिवचल पालिका वाठारांतल्या जोगी वाड्यावयले बांयची अवतिकाय जाल्या. ह्यो बांय झोपाक वाडल्यात आनी उदक पिड्ड्यार जाला. ह्या बांयची दुरुस्ती करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. बांयचें उदक दूशीत जाल्ल्यान लोकांनी ह्या बांय कडेन फाट केल्या. नळाक उदक नासता तेन्ना वाड्या वयल्या लोकांक ह्या बांयचो आदार जावंक शकता. देखून ह्या बांय कडेन पालिकेन लक्ष घालचें अशी मागणी लोक करतात. दाबोळे आयने संसा तळ्याच्या वाठारांत नौदळान वन महोत्सवाच्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण रान मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच पंचायत मंत्री मॉविन कुदिनो हाजीर आशिल्ले. सैमाक पांचवोचार दवरपा खातीर वन महोत्सवाच्या कार्यावळीक चड म्हत्व आसा अशें मत रान मंत्री विश्वजीत राणे आनी पंचायत मंत्री मॉविन कुदिनो हाणें ह्या वेळार व्यक्त केलां.
म्हापशांत सोमारा 11 वरांच्या सुमाराक चारचाकी, दुचाकी आनी बस अशा 3 गाडयांचो अपघात जालो. म्हापशेच्या मनसूर एंटरप्रायझीस मुखार हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. चारचाकी गाडयेन अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान फाटीं आशिल्ल्या दुचाकी चालकान लेगीत ब्रेक मारलो आनी दुचाकी फाटल्यान आशिल्ली थळावी बस सुरक्षीत अंतर नाशिल्ल्यान ब्रेक मारून लेगीत बशीचो नेटान दुचाकीचेर धपको बसलो. दुचाकी चलोवपी श्रीकृष्ण साळगांवकर ह्या दोनूय गाडयांच्या मदीं चिड्डल्ल्यान तो बरोच जखमी जाला. जाल्यार ताच्या कमराक बरोच मार लागून दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल करून ताचेर उपचार चालू आसा. म्हापशेच्या सेंट ब्रिटो स्कुलाचे दुरीग अचकीत कोसळ्ळे. दुरिगा कुशीकची रस्त्या वयली एक चारचाकी गाडी येताली. हो दुरीग कोसळून ह्या गाडयेचेर पडलो. वीज खात्याची कर्मचारी अर्चना नायक ही गाडी चलयताली. गाडयेर हो दुरीग कोसळिल्ल्यान पुराय गाडी चेपल्या. तशेंच अर्चना नायक गंभीर जखमी जाल्या. तिका हॉस्पिटलांत दाखल केल्या आनी तिचेर उपचार चालू आसात. हो अपघात जाल्या उपरांत वाठारांत आशिल्ल्या लोकांनी घटनाथळार धांव मारलो आनी अर्चना नायकाक गाडयेंतल्यान भायर काडून तिका हॉस्पिटलांत दाखल केले. हो दुरीग पडिल्ल्यान दुरिगा लागीं आशिल्ले माड पडपाची आनी अशे अपघात जावपाची शक्यताय आसा. जाल्यार हे पुराय दुरीग आतां घातकी आशिल्ल्यान बेगोबेग ते सारके करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गावड्या गांवांत 220 ट्रान्सफॉर्मर KVA वीज दिवन लोकांक थोडी थाकाय दिल्या अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. ह्या KVAचे सोमारा उक्तावण केले. ह्या गांवांत विजेचो लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटालो तो आतां कमी जातलो अशें सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें. फुडें अंडरग्रावंड केबलिंग करून लायट दिवपाचो यत्न करतलो अशें सुदीन ढवळीकारान उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयलो. आनीकूय 18 ते 19 कोटी मोडून कामां करपाची आसात जाणे करून जी झाडां मोडून लोकांक विजेचो त्रास जाता तो जावचो न्ही होच हेत आसा अशेंय सुदीनान सांगलें. गुडी पारोडा वाठारांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान पावसाचें उदक लोकांच्या घरांनी शिरता. घरांत उदक भरिल्ल्यान लोकांचें बरेंच लुकसाण जाता. पावसाच्या उदकाक लागून वणटी फुगतात. असोच एक प्रकार पारोड्या घडला. पारोडा वाठारांत 3 घरांक ह्या पावसाच्या उदकाक लागून धोको निर्माण जाला. फाटल्या 3 वर्सां सावन सेगीत अशेंच घरांत उदक येता अंदूय अशीच परिस्थिती निर्माण जाल्या. तशेंच ह्या पावसाक लागून काकोडा गवडी वाड्यावयलो सांकव पुराय उदकान बुडला. हाका लागून लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून सोमारा सकाळीं अनमोड घाटांत दोंगराचे पालसण कोसळून रस्तो येरादारी खातीर बंद जाल्लो. हे घडणुके उपरांत पुलिसांनी बेगोबेग धांव मारून वाहतूक आडयली. चिखल आनी झाडां रस्त्यार पडिल्ल्यान दोनूय वटेनची येरादारी आडकून पडिल्ली. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारली. झाडां आनी चिखल कुशीक काडून महामार्ग निवळ करपाचें काम झुजां पावण्यार चालू आसा.